कला राखण मंडळान कला अकादमीच्या कमी दर्जाच्या दुरुस्ती कामासंदर्भात राज्यव्यापी निषेध मोर्चा सुरू केला। तशेंच कला अकादमी संदर्भात श्वेतपत्रिकेची मागणी करीत मंगळारा तिसवाडी मामलेदाराकडेन निवेदन पत्र सादर केला। ह्या वेळार कला राखण मंडळान कला अकादमी मुखार गाराणे घालून नाल फोडलो। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। कला राखण मंच आपल्या संघर्षाची सुरुवात करता। ही बारीकशी कीट जेन्ना बारीकशी कीट असता तेन्ना जबाबदारी असता एक तर फूक मारपाची ना जाल्यार वारो घालून ती कीट वाडोवपाची। हातूंत ही आमी नाल्ल फोडटात आनी मागीर सरकाराक गाराणी घालपाक वतले हांगा घालून जातकीर तेन्ना ती जबाबदारी आतां सरकाराचेर येता ती कीट फूक मारपाची काय ताजो उजो जावपाक दिवपाची। हो आमचो संघर्श जो आसा जो संविधाना प्रमाणे आनी शांतीकायेचो आसा। आमी एक सिंबॉलीक नाल्ल फोडटा हांगा कला अकादमी मुखार जो कलाकारांचेर अन्याय जाला अत्याचार जाला ताका वाचा फोडपाक हो नाल्ल। हे माये कला अकादमी कला राखण मंच ह्या नावान आमची एक संघटना उभी जाल्या। कला अकादमीची जी वास्तू आशिल्ली ती ह्या कोणे दुश्ट्यांनी मोडून उडयल्या। आयज वेळ जगात कितलेशेच कलाकार दिले व्हडले व्हडले हस्ती दिल्यो। ही कला अकादमी ह्या मिनिस्टरांनी नाका जाल्लो भ्रष्टाचार करून काबार केल्या। तिका साल्वार करपा खातीर गोंयचे तरणाटे कलाकार एकठांय आयल्या। पूण अजूनय कितल्याशा कलाकारांच्या मनात भिरांत आसा। त्या कलाकाराच्या मनातली भिरांत मातशी कुशीक काड आणि तुझी राखण करपाची ताकद इच्छा प्रत्येक गोंयकाराच्या प्रत्येक कलाकाराच्या आंगान घुसय आणि तुका साल्वार करपाची शक्ती दी। आणि जी कला अकादमी भाऊसाहेब बांदोडकरान दिल्ली चार्ल्स कुरैयान सजयल्ली तशाक तशी कला अकादमी गोंयांत आणि या देशाक दिवपाक आमकां मदत कर। आणि जाणे जाणे कोणे भ्रष्टाचार करून पैसो खाल्ला ताका तो पचपाक दिवं नाका। आणि कला अकादमी आसा तशी बरी करून कलाकारांचे कल्याण कर गोंयचे कल्याण कर आणि बरें कर। हांगासर जो मुहूर्त केल्लो आसा कला राखण मंच गोवा ह्या संघटनेचे जे काम जे आसा सरकारा कडेन मागपाचें की आमची कला अकादमी आमकां आशिल्ली तशी करून दिया। 3 वर्सां गेली कला अकादमी ही बंद आसा ती उक्ती करून दिया। तिच्या हांगा खांद्यार खेळपाक आमच्या कलाकारांक तुमी वाव दिया। आणि जे कितें ह्या कला अकादमीच्या संदर्भात वाद संवाद परिसंवाद जे कितें जाता ते काबार करून हांगा ही कला अकादमी बरी जावपा खातीर म्हणून एक मागणी करपा खातीर आमी आतां माननीय मुख्यमंत्र्याकडे वयता। आणि हे जे शिष्टमंडळ आसा आयचे जे आसा हे सिंबॉलीक आसा प्रतिकात्मक अशें आयचो जो सुरवात जी आसा ती केल्ली आसा। त्यांनी खरं म्हणजे हे आता कन्स्ट्रक्शन मॅटर जो आहे याच्या संबंधित त्यांनी आम्हाला सांगितलं पाहिजे की कधीपर्यंत येत आहे। पण आम्ही एका महिन्यात त्यांनी ते आम्हाला द्यावं अशी आम्ही त्यांना विनंती करतो आणि अशी आम्ही मागणीही करतो। विनंतीवाला मागणी आहे हे सरकारने पण लक्षात घ्यावं कारण आता सगळ्या ह्याचे पेशन्स जे आहे ते संपलेले आहेत सगळ्यांना। दॅट वी विल डिसाईड म्हणजे नंतर जर सरकारने तशी काहीच आम्हाला म्हणजे सिरियसली घेतलं नाही गांभीर्याने घेतलं नाही तर मग त्याका जे कितें पुढे कितें कारवाई करपाक हे सगळे कलाकार मेळून ठरयतले पाहिजे आशिल्ले पण तुमकां खबर आसा तितली म्हणसर एसडीएम पावलो ना। तिसवाडीचे मामलेदार आसात कौशिक देसाय कौशिक देसायक तांणी धाडला ओके हायर ऑथॉरिटीसान आमचे कडेन उलोवपाक धाडिल्लो। आणि ही ऑल्सो ट्रायड कॉन्टॅक्टिंग चीफ मिनिस्टर ओके की आतां हांगा येवपाक शकता काय कितें बट सीएम इज इन साखळी सो तांणी सांगलां की मेमोरंडम हांगा घे म्हणून। आणि एक मनीसय धाडून दिला आपलो ऑफिसर धाडून दिला मेमोरंडम घेवपा खातीर ही वील गिव दी मेमोरंडम। मेमोरंडम दितकर मागीर ही वील ऑल्सो सायन इट आणि मागीर ऑफिसाक धरून ताच्यात स्टॅम्पय बी मारतलो ओके। Artists from across Goa gathered at Panjim on 17 June 2024 to discuss the issue. Renowned
architects belonging to the Charles Correa Foundation who have publicly objected to the substandard quality of the construction and renovation work were also invited to discuss to explain the technical aspects. After hearing the woes of the artists, the meeting realized that the issue is deep-rooted, with the possibility of scandalous and corrupt practices having taken a toll of the quality and reliability of the work done. Artists also raised questions over the structural changes made to accommodate the International Film Festival of India 2004 in the Kala Academy. It was from this time that the complex started deteriorating. It was thus felt by all present at the meeting that only a white paper of this entire sequence of events, including the collapsed roof of the open-air auditorium, would uncover the hidden truth behind the decimation of Kala Academy as the cultural and artistic center of Goa.